मोबाईल चोरी केल्या प्रकरणात कोंकण रेल्वे पुलिशेन कर्नाटकाच्या मोहम्मद युसूफ या चोराक अटक केली। ताचे कडल्यान 2.5 लाखांचे सुमार 11 मोबाईल जप्त केले। दुबावीत मोहम्मद युसूफ हो 28 डिसेंबराक गोंयांत आयिल्लो। नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर बागा आनी कळंगूट वाठारांत आयिल्ल्या पर्यटकांचे ताणें मोबाईल फारायले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कोंकण रेल्वे प्लॅटफॉर्माचेर गस्तीर आशिल्ल्या पुलिसांनी मोहम्मद युनूस शेख व दावणगिरीच्या मनशाक आज सकाळीं धरलो आनी ताची चवकशी केली। ताजे कडल्यान समाधानकारक उतरां मेळना म्हूण ताका पुलीस स्टेशनार व्हेलो आनी ताची तपासणी केली। तेन्ना ताज्या बॅगांत जवळ जवळ 11 मोबायल मेळ्ळे, जाचें मोल 2.5 लाखाच्या वयर जाता। आनीक ताजे नंतर ताची चवकशी केली। चवकशी करतकीर कळ्ळें की मोहम्मद युनूस हो 28 तारखेक गोंयांत आयिल्लो आनी तो बागा आनी कलंगूट एरिया भितर ह्या 11 मोबायलाची ताणें चोरी केल्ली आसा। न्यू इयराच्या काळा भितर ताणें कलंगूट आनी बागा एरिया भितर ह्या मोबायलाची चोरी केली। ताजे नंतर कोंकण रेल्वे पुलिसांनी ताका भारतीय न्याय संहिताच्या सेक्शन 35(1) ह्या कलमा खाला ताका अटक केली आनी आतां ही जें इन्फॉर्मेशन आसा हें कलंगूट पुलीस स्टेशनाक कळयल्लें आसा। मेळट त्या म्हायती प्रमाणे कलंगूट पुलीस स्टेशनाची एक टीम हांगा येवपाक भायर सरल्या आनी ते ताका आतां व्हरतले आनी फुडलो तपास करतले। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग मलकणेकर।